नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमका सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरुवात करता। सविस्तर खबऱ्या पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। नव्या वर्साक व्हडा उमेदीन दिलो येवकार, पार्ट्यो केल्यो सोरोय पिले, दर्यावेळांचेर साचिल्लो कोयर काडटलो कोण? म्हादयचो विशय सुटावो करपाक सरकारान सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ व्हरचें दिल्ली, दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनाची मागणी। नव्या राष्ट्रपितान देशा खातीर कितें केला? बिहाराचो मुख्यमंत्री नितीश कुमाराचो मोदीक प्रस्न। सरकारी हॉस्पिटलांनी मेळटल्यो कैद्यांनी तयार केल्ल्यो चपाती, बंदखण प्रशासनान घेतला निर्णय। चीन, जपान, हाँगकाँग, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर आणि थायलंडाच्या नागरिकांक आरटीपीसीआर सक्तीची, कोरोनाचे फाटभुंयेर केंद्रान घेतला निर्णय। एकामेकाच्या ताब्यांत आशिल्ल्या कैद्यांच्या वळेरेचे भारत पाकिस्तानान केले दिवप घेवप, भारताच्या ताब्यात आसात पाकिस्तानाचे 339 कैदी। आता पळोवयात खबरो विस्तारांत। कोरोना महामारी उपरांत अंदू 31 आणि नवे वर्स मनोवपाक लाखांनी पर्यटक गोंयांत आयले। पर्यटकांनी आपली उमेदूय बागयली आणि सेलिब्रेशनूय केले। पूण गोंय सोडटना सगळो कोयर गोंयचे दर्यादेगेचेर सोडून गेले। नव्या वर्साच्या पयल्याच दिसा गोंयच्या दर्यादेगांचो हो चेहरो पळयल्यार गोंयांत कोयराचे वेवस्थापन सारके नाशिल्ल्याचे दिसून आयला। नव्या वर्साच्या पयल्याच दिसा गोंयच्या दर्यादेगांचे हे रूपडे पळयात। जय थंय सोऱ्याच्यो बाटल्यो, प्लास्टीक आणि कोयराच्यो राशी। कांय पर्यटक सोरो पिवन जाल्ल्या हँग ओव्हराक लागून सकाळ मेरेन दर्यादेगांचेर न्हिदून आशिल्ले। पूण तांकां सांगतलो कोण? जळीमळीक पातळिल्लो कोयर आनी सोऱ्याच्यो बाटल्यो हे चित्र दर वर्सा नव्या वर्साचे फांतोडेर पळोवपाक मेळटा। पर्यटकांची ही मस्तेपणां नुस्तेकारांच्या आंगलट येतात। सोऱ्याच्यो बाटल्यो व्हांवन दर्यान वयतात, त्यो फुट्टात आनी ताच्यो कवच्यो नुस्तेकारांच्या पांयाक लागतात। नुस्तेकारांक ना विलाजाक जावन स्वता जावन हो कोयर काडचो पडटा, पूण प्रशासन मात कांयच करिना। पार्टी जाली ती एकदम बरी जालें, पूण ह्यो पळय ट्युरिस्ट येयल्यात न्हू, ते हे पळय ट्युरिस्ट कशे बागान एन्जॉय कर सुसेगाद न्हिलेले आहात, पियेतात, कोणाक कांयच म्हणूंक जायना, विचारतलोय कोण ना तांकां कुशीन काडटलोय कोण ना। हांव नको केन्ना साफ जातलें आनी केन्ना हें जातलें पळय तें ओके। पार्टी जाली, डान्स जालो, एन्जॉय जालो, पूण खंयचे ट्युरिस्ट येयल्या, खंयच्या प्लेनान येयल्या, खंयच्या एअरपोर्टार देंवल्या तें कांयच समजना म्हाका। आनी हे ट्युरिस्टांचें कांयच समजना म्हाका, ते एन्जॉय जाता पळय हांगासर पार्टी। पूण सगल्यांनी एन्जॉय जावंक जाय, पूण ही बुरशेपणां कोण काडटलो? हे वायन स्टोर आहा ते तांकां पोतयांनी भरून दितात, ते सगळे हांगा हाडून बिचार वायन स्टोरवाले हे पळय भिंडाकार आहा ते सगळे बाटल्यो हाडून हेचेर पातयतात। ते कोणें काडपाच्यो? आमी काडपाच्यो? काडून 10 वर्सांनी थकले आमी। वयल्यान नवीन घातलेल्यो बाटल्यो काडल्यो आमी, थकले आमी। आतांच पयला तो बाबडो कोण एकलो साग घेवन येयला आनी बाटल्यो येयल्या ते सायडीच्यो। आतां ही सायड उरली, आतां केन्ना खाली जाता कांय समजना। ह्या आमच्या बिचाक माई ना, फाई ना, कोणूच ना। येयलाय तसो वच, कचरो सणांनी वच, कचरो दाट पडलो आहा। हे आतां तुका हांवें कितें एरिया दाखयल्या, तरी तूं आतां फुडें वचून पळय खंय पासून आहा पळय तें पळय। फुडें तुका आमी सांगपाची गरज ना, तूं वच आनी पळय तुजोर कशें कितें जालां पळय तें। पर्यटनाच्या मळार गोंयची प्रतिमा इबाडची न्ही आनी गोंयच्यो दर्यादेगो नितळ उरच्यो हाची जापसालदारकी बीच क्लिनिंग कंत्राटदाराची आसता। जे कंत्राटदार हे काम करिनात तांचेर कारवाय करतलो, अशी शिटकावणी मंत्री रोहनान कांय म्हयन्या आदी दिल्ली। बीच एज फार एज बीच क्लिनिंग इज कन्सर्न की ताजें क्लिनिंग सॅटिस्फॅक्टरी ना, प्रॉब्लेम्स आसा, ते सगळे आयिल्ल्या खातीर वी हॅव हॅड कंटिन्युअस आवर पीपल गो ऑन द बीच एंड टेक आउट। आनी खरेंच हें आसा, आज तांकां आपयल्ले पळोवपाक तांचो स्कोप कितें, तांचें काम कितें, तांचे लोक कितले, वॉट दे शोईंग ऑन पेपर इज नॉट मॅचिंग विथ वॉट दे आर एक्चुअली डुईंग।
आनी ताज्या खातीर जे लोक जे कंप्लेन्स दितात ते जेन्युअनली वी कॅव टू सी इट, कित्याक इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द टुरिजम एज फार एज बीच क्लिनिंग इज कंसर्न. सो एज वी इम्प्रोवाइज एंड टेक मेजर्स एंड एक्शन ऑन द थिंग्स which have been shortfalls from the present contractor, we are also trying to work out an integrated module which will take care of the thing which I have been sharing in the past also. So आज रिव्यू बेसिकली आशिल्लो बीच क्लिनिंगाच्या बाबतीन. ज्या तरेन बीच क्लिनिंग जाता जाल्यार सारकें जावंक जाय. तांकां पयलींच्या टेंडर 8 सकाळीं ते 6 सांजवळा असो टायमींग दिल्लो आशिल्लो. सो नाव वी आर ट्रायंग टू गेट अ ॲप where all the stakeholders will be there, which we are launching very soon. ह्या स्टेकहोल्डर्स आनी फर्स्ट हातून आमी पयले तांकां पयले वेदर इट्स KCIC, दृष्टी, डायरेक्टर ऑफ टुरिजम, पुलीस, हे 4-5 जे स्टेकहोल्डर्स आसा तांकां घेवन पयलो ॲप विल बी कम्युनिकेटीव इनफ फॉर देम टू एन्श्युअर दीस थिंग्स आर देर. सेफ्टी जावं, इलिगॅलिटीज जावं, क्लिनिंग जावं. पर्यटन मंत्र्याच्या म्हणण्याप्रमाण आता हे बीच क्लिनिंग कोण करतलो आणि कंत्राटदार ते करिना जाल्यार ताचेर कारवाय केन्ना जातली हो प्रस्न आसा. कारण सद्याक तरी हाची अंमलबजावणी जाल्ली दिसना. दरेका दर्यावेळ्यांचेर कोयर उडोवपाची बल्लां आसात, तरी काही रित्यो बाटल्यो वा हेर वस्तू त्या बल्लांनी उडयल्ल्यो नात. पर्यटकांनी पर्यटन थळां निवळ दवरूंक जाय हे खरेंच आसा, पूण गोंयांत येवन हजारांनी रुपया मोडपी पर्यटकांक कोयर वेवस्थापनाचे मातूय पडून गेल्ले ना. ते खातीर गोंयच्या पर्यटन खात्यान फुडल्या वर्सा तरी गोंयच्या दर्यादेगांचेर अशें चित्र दिसचें ना हाची जतनाय घेवंक जाय. स्नेहा असोटीकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. केंद्रान आमचेर अन्याय केला ही गजाल खरी असली तरी म्हादयच्या प्रस्नाचेर सरकारान सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेवन दिल्लीक वचचें दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान मागणी केल्या. उत्तर गोंयांत भाजपाचो प्रतिनिधी आसा. दक्षिण गोंयचो काँग्रेस प्रतिनिधी म्हणून म्हाका तांणी घेवचो. हांव सरकारा वांगडा येवपाक तयार आशिल्ल्याचें सार्दिनाचें म्हणणें. जावपाच न्ही पूण कितकून केले दॅट इज एक्झॅक्टली वॉट आय एम सेइंग. आमच्यान 2 वर्स जाता. सेशन जेन्ना चालू आहा तेन्ना आमच्यान हें रेज करूं नाका. ताजे पयलीं एक लेटर करपाक लागता. देखून हांव चीफ मिनिस्टर म्हणटा एक मिटींग दवरया. आमकांय आपय, म्हाकाय एज अ फ्रॉम काँग्रेस ऑपोजिशन, कॉल मी ऑल्सो. लेट अस गो एंड मीट प्रायम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड ब्रिंग टू देयर नोटीस what will be the after effect of this, whatever this decision they have taken. Makai door, I also represent Goa, half of Goa I am representing. देखून तांगेल duty आणि मुगेलो right आणि मुगली duty to bring to the notice of कोणतो मिनिस्टर आमगेलो water resources, मागीर home minister, समजील तूं, आनी प्रायम मिनिस्टर. सी पास जावपा आसलो म्हणून तांकां कॅश कोट्टले, जात्री कोट्टा, पूण चुकल्याय हातूंत डावट ना. दे शूड हॅव टेकन मोर इंटरेस्ट आनी शूड हॅव बीन आफ्टर दीस बिकॉज दे न्यू 2 types of decision can be there. One is in our favor, one is in their favor, and one is via media. So देखून हे तांणी तकली हाजेर उगोवन दोळे उगोवन पळोवपाक जाय आशिल्लें. मानूच न्हय, मानितले ते मागीर दीस पडटली. कित्याक आमी वचून बॉब केली, दाखयलें गोंयच्या, बिकॉज मे बी दे आर नॉट अवेर. आम कितकून वायट जातलें फॉर फ्युचर हें आमच्या नोदरे मुखार हाडटोच. देन आय थिंक दे वील हॅव टू चेंज टू सम एक्सटेंट एट लिस्ट. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर भारताचे नवे राष्ट्रपिता जाल्यार तांणी ह्या देशा खातीर राष्ट्रपिता ह्या नात्यान कितें केलां असो प्रस्न बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हाणें केला. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांची घरकान्न अमृता फडणवीस हिणें कांय दिसा पयलीं प्रधानमंत्री मोदी हे देशाचे नवे राष्ट्रपिता अशें म्हणिल्लें. ते उपरांत आतां नितीश कुमार हांणी मोदी आड उतरांचे फार पेटयल्यात. देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यांत RSS तशेंच नरेंद्र मोदी हांचें कांयच योगदान ना. फकत नवी टॅक्नॉलॉजी सक्तीन उपेगीत हाडली म्हणजे देशाचो राष्ट्रपती जावपाक शकता हो समज चुकीचो अशें नितीश कुमार हांणी म्हणलां. और क्या मतलब है, जिनको आजादी की लड़ाई से लेना देना नहीं था, जिनके संगठन का RSS का कोई योगदान रहा और उससे रिलेटेड लोग ये सब काम करें, कोई मतलब है क्या? आज जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी तो हम लोग तो सब भाई इसी सब से बचपन से, हमारे पिता आजादी की लड़ाई में थे और उसी समय बचपन में जो जन्म तो हम लोगों का हुआ आजादी के बाद,
लेकिन एक एक बात बताए थे, एक एक चीज को जाने, बाद में एक एक चीज को देख लिया, हर तरह से जाना। तो कभी जो बापू का योगदान है उसको हम लोग कभी भूल सकते हैं? आप जान लीजिए, कुछ लोगों को देख रहे थे ना मीटिंग में, राष्ट्रपिता, तो ये वो कौन बोली? सुने न थे अखबार में जो छपा कि अब राष्ट्रपिता छोड़ दीजिए, नए पिता कोई राष्ट्र के हो जाए। आप जरा सोच लीजिए, नए भारत के नए पिता क्या किए हैं भारत के लिए? कुछ काम किए हैं? कहां भारत आगे बढ़ा है? कौन सा काम हुआ है सिवाय इसके कि नई टेक्नोलॉजी आ गई और उस नई टेक्नोलॉजी का पूरा जबरदस्ती रूप से उपयोग कर जो रहे हैं। कोलवाळे जेलींतल्या कैद्यांनी तयार केल्ल्यो चपाती सरकारी हॉस्पिटलाक, सरकारी कार्यालयांक विकपाचो विचार जेल प्रशासनान सुरू केला। बंदखण प्रशासनाकडे आशिल्ले रोटी मेकर 1000 चपात्यो करतात। ते खातीर ह्यो चपाती विकून कैद्यांक येणावळ दिवपाच्या हेतान हो विचार चल्ला। देशाच्या नागरिकांनी भारतांत आयले उपरांत तांची RT-PCR चाचणी जावपाकूच जाय असो आदेश केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान दिला। ह्या 6 राष्ट्रां भितर चीन, जपान, हाँगकाँग, साउथ कोरिया, सिंगापूर आणि थायलंड ह्या राष्ट्रांचो आस्पाव आसा। BF7 ह्या कोविडाच्या फाटभुंयेर केंद्र सरकार परत एकदा कोरोनाची तपासणी चाचणी करप सुरू केल्या। भारत आणि पाकिस्तानान सरकारान एकामेकाकडे आशिल्ल्या कैद्यांच्या नावाची वळेरी आदान प्रदान केल्यात। हातून नागरिक कैदी तशेंच नुस्तेमारांचो आस्पाव आसा। 2008च्या अग्रीमेंट ऑन कन्स्युलर एक्सेसाच्या तरतुडी प्रमाण दर वर्सा 1 जानेवारी आणि 1 जुलयाक अशे तरेची वळेरी दितात। भारताकडे पाकिस्तानाचे 341 नागरिक कैदी आणि 95 नुस्तेकार आसात, जाल्यार पाकिस्तानात भारताचे 51 नागरिक कैदी आणि 654 नुस्तेकार कैदी आसात। चीन बुद्ध धर्माक सोपोवपाक सोदता आणि ताचे खातीरूच चीनान बौद्ध धर्माक विकारी म्हणला अशें प्रत्युत्तर बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामा हांणी केला। ते बौद्ध गयात कलाचक्र मैदानाचेर आयोजित केल्या। चीन सरकार बौद्ध धर्माच्या आड ह्यान पयलीं वागला आणि आतांय तशेंच करता। चीन बौद्ध धार्मीक थळा काबार करपाक सोदता अशें तांणी म्हणलां। बौद्ध धर्माक काबार करपाक सोदपी चीनात अजूनय कांय नागरीक बौद्ध धर्माचे मानतात अशें तांणी चीन सरकाराच्या नदरेक हाडून दिलां। नव्या वर्साच्या सुरवेकूच महाराष्ट्रांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत उजो लागपाच्यो घडणुको घडल्यात। हातूंत लागीं 12 लोकांक मरण आयलां, जाल्यार कांय जाणांक बरोच मार लागला। इगतपुरींतल्या जिंदाल कंपनीत बॉयलरांचो स्फोट जावन लागिल्ल्या उज्यांत लासून 2 बायलां कामगारांक मरण आयलां, जाल्यार 13 कामगार गंभीर जखमी जाल्यात। हातूंतले 4 जाणांची भलायकी सामकी गंभीर आसा, जाल्यार उरिल्ले 9 कामगारांक मरण आयलां, जाल्यार बरेच जाण जखमी जाल्यात। ह्या मरणांच्या फॅक्टरीत लागीं 40 कर्मचारी काम करताले। ह्या दुयेंतींचेर सोलापूर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू जाल्यात आणि चड जाणांक मरण येवपाची शक्यताय आसा।
हरियाणाचे खेळा मंत्री संदीप सिंग हांणी स्वता जावन आपल्या पदाचो राजीनामो दिला। एका बायल कोचीन ताचे आगळीक करपाची कागाळ पुलिशेन नोंद केल्या उपरांत तांणी हो राजीनामो दिला। ह्या प्रकरणाची चौकशी निक्षपातीपणान जावच्या हेतान आपणे कशें केलां अशें तांणी सांगलें। तशेंच आपल्याचेर केल्लो आरोप फटीचो आसा आनी हो यत्न आपले नांव पेड्ड्यार करपाक जाला अशें तांणी सांगलें। आप सबको पता है कि एक माहौल क्रिएट किया गया है मेरी छवि को ख़राब करने के लिए, और एक खेल विभाग के जूनियर कोच ने जो एलिगेशंस, गलत फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं, उसकी मैं चाहूँगा कि अच्छे से जांच हो। जांच चल भी रही है, और जब भी उसकी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के बाद एक नैतिकता के कारण, एक इंसानियत के कारण मैं अपना खेल विभाग जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपता हूँ। और जो भी रिपोर्ट आए, जो भी दूध का दूध और पानी का पानी आए, निकल कर जब बाहर आए तो उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी अगला फैसला लें। हर घर जल ह्या येवजणे खाला 16,000 लिटर उदक फुकट दिवपाचें उतर मुख्यमंत्र्यान वेंचणुके वेळार दिल्लें, पूण कोरगांव सारक्या वाठारांनी लोक उदका खातीर वळवळे काडटात। 10 ते 12 दीस जाल्यार कोरगांव वाठारांत उदकाचो थेंब लेगीत ना। थळाव्या लोकांनी सरकाराचेर तशेंच थळाव्या आमदारांचेर तिडक उक्तायल्या। पयशे दिवन पिवपाच्या उदकाची वेवस्था करची पडटा, देखून सरकारान बेगोबेग उदकाचो प्रस्न सुटावो करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। एकदम त्रास जाता आमकां। रातची 1 न्हू 3 ना 10-12 दीस जाले न चालू कर, पाणी ना। ही लायन जाल्यार बारीक तेव्हा 4 दिसांनी 8 दिसांनी बारीक वत्ता। आज भुरगीं आमची आहात, भुरगीं सकाळीं कामाक वयतलो जाल्यार ताका तोंड धुवंक पाणी ना। एक दिवस वतान बांयसून कळशी हाडप आनी पिवपाक जाय जाल्यार हें बिसलरीचा 20 रुपये 20 लिटरांचे बाटली हाडून घरांत रांदपाक आनी पिवपाक पाणी वापरतो आमी। एकदम हाल जाल्ले आहात आमचे। जर हेचेर तोडगो काडपाचो, कन्सर्न जे कोण आहात ते ऑथॉरिटीज, आनी मागीर आमकां हे उदक सप्लाय करपाचें। हांव म्हणटा पयऱ्यान जालें तरी उदक येवनी, पूण ते प्रेशराचेर येवनी, जर लोकांचे टाकयो बिकयो आहा ते तरी भरनी, डेली उदक नाकाच। दिवचल मालांतल्या मये वाठारांत सध्या वांयगण शेतकाम करपाक सुरवात जाल्या। नांगरणी आनी हेर मशागतीची कामां नेटान सुरू आसा। लावणी खातीर तरवोय तयार जाला। येता त्या 4 ते 5 दिसां भितर लवणीच्या कामाक सुरवात जावपाची शक्यताय आसा। मये वाठारांत चडशे शेतकार वांयगण शेतीचे पीक घेतात। शेतकी खात्यान कितें करूंक जाय, आमकां शेतकारांक म्हणटा ते कसली तरी मदत करपाक जाय। आमी शेत पिकयता पूण ते पाणयाक लागून, पाणयाची अडचण आसता तेन्ना पाणयाक लागून ते केल्ली मेहनत फुकट वयता। तेन्ना शेतकी खात्यान कितें तरी विचार करून म्हणटा तसो आमकां शेतकारांक म्हणटा आदार दिवपाचो अशी आमची मागणी आसा। मये गांवांत चडशे शेतकरी पीक घेतात। गोंयांत रब्बी हंगामाक सुरवात जाल्ल्यान ग्रामीण भागांत पीक लेगीत व्हड्या प्रमाणांत येवपाक लागलां। शेतकारांनी पिकयल्ल्या भाज्जे सयत गांवठी वांयगी आतां बाजारांत आयिल्ल्यान भरपूर प्रमाणांत लोक खरेदी करतना पळोवपाक मेळटा। टोमाटाचे दर 25 रुपया किलो इतले सवाय जाला, जाल्यार कांदे आनी बटाट 35 रुपया किलो, कोबी आनी फ्लावर 40 रुपया किलो अशे दर आसा। मेथी आनी तांबडी भाज्जेची चुडी 20 रुपया एक अशी आसा। तशेंच हेर भाज्यांचे दरूय देविल्ल्यान गोंयकारांक नव्या वर्साचें हें गिफ्टूच अशें मेळिल्ल्यान तांणी खोस परगटायल्या। गोंयभर फामाद आशिल्ली फातर्पेच्या शांतादुर्गा कुंकळकान जात्रेक मंगळार सावन सुरवात जाली। ही जात्रा 27 ते 1 जानेवारी मेरेन सुरू आशिल्ली। देवीचो आशिर्वाद घेवपाक पयस पयशिल्ल्यान देवाचे भक्त हाजीर आशिल्ले। पळयात निमणे दिसाच्या महारथाचे हे कांय वेंचीक खीण।
आमची जी जात्रा सुरू झाली 27 तारखेक डिसेंबर महिन्याच्या 2022च्या आणि आज आमचो महारथ जाल्लो आसा आणि आज रातीन जागर जातकीच आमची जात्रेची समाप्ती जातली. हे जे 27 ते 1 तारीख पर्यंत भाविकांनी आमकां भरपूर आदार केल्लो आसा. ही जात्रा यशस्वी करपाक मोठ्या संख्येन भाविक उपस्थित जाले. तशीच ही जात्रा जी आसा ती यशस्वी करपा खातीर आमचे 12 गांवकार जे आमचे 12 वांगडी आसा तशेंच आमचे सगळे महाजन तशेंच बाकीचे जे सगळे भाविक आसा आमचे जे रथाचें काम पळोवपी मागीर आमची रथाची सजावट पळोवपी तशेंच आमचे जे 12 गांवकारांनी आमचे महाभोजनाचें जे आयोजन खूब यशस्वी रित्या केल्लें आसा ताजे बद्दल हांव तांचो सगळ्यांचो ऋणी आसा आनी हांव तांकां सगळ्यांक देवी शांतादुर्गे कडेन मागता की तेणी ह्या सगळे लोकांक जे कोणी हे जात्रा आमची जी 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 यशस्वी करपाक आमकां हातभार लायल्लो आसा तांकां सगळ्यांक बरें आरोग्य आयुश्य आनी ऐश्वर्य दिवचें आनी तेंची सगळ्यांची बरें करचें. तशेंच जी सरकारी खातीं आसात पुलीस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वॉटर डिपार्टमेंट तशेंच आमची कुंकळ्ळे म्युनिसिपालिटी तेणी आमकां डस्टबिन्स प्रोवायड केल्ले ह्या सगळ्यांचे आमी खूब आभारी आसात आनी तांच्याय सगळ्यां साठी आमी देवा कडेन देवी कडेन मागता की सगळ्यांक बरें आरोग्य आयुश्य आनी ऐश्वर्य दिवचें. कोरोना महामारी उपरांत कदम महामंडळाच्या पास धारक प्रवाशांची संख्या उणी जाल्या. कोरोना काळात कदम महामंडळाकडेन 22,000 पास धारक प्रवाशांची नोंदणी जाल्ली. ती आता उणी जावन 15,000चेर आयल्या. वट्ट 7,000 पास धारक प्रवाशांची संख्या उणी जाल्या अशी माहिती कदम महामंडळाचे सहाय्यक व्यवस्थापक संजय घाटे हांणी दिली. सध्या पास येवजणेचो कदम महामंडळाक फायदो जायना. फकत 1 कोटी उत्पन्न मेळटा. पूण लोकांनी भौशीक येरादारी सेवेचो वापर करचो हे खातीर आमी ही येवजण सुरू केल्ली. सुरवातेक ही येवजणेक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो पूण आता चडांत चड कर्मचाऱ्यांनी स्वताचे वाहन घेतिल्ल्यान पास धारकांची संख्या उणी जाल्या अशें घाटे हांणी सांगलें. मॉडेल आणि अभिनय मळार काम करपी उर्फी जावेद आणि महाराष्ट्र भाजपाच्या महिला आघाडीच्या अध्यक्ष चित्रा वाघ हांच्यात उर्फीच्या कपड्यावेल्यान बरेंच पेटलां. 2 दिसां पयलीं भाजपाची फुडारी चित्रा वाघ हिणें एक ट्वीट शेअर करीत उर्फी जावेदाचेर उतराचे फार पेटयले. रस्त्यार भौशीक सुवातींनी लज दिसपा सारखे अर्दकुटे कपडे घालून भोंवपी उर्फीक पुलिशेन अटक करची अशी मागणी ट्विटराच्या माध्यमांतल्यान चित्रा वाघ हिणें मुंबय पुलिशे कडेन केल्ली. ते उपरांत चित्रा वाघ हिच्या ह्या ट्विटाक उर्फीन रिप्लाय दिला. उर्फीच्या ट्विटान खुबशा जाणांचे लक्ष खेचलां. सध्याच्या राजकीय फुडाऱ्यांक पळोवन खूपच वायट दिसता. लोकांच्या नदरेमुखार येवपा खातीर म्हाका टार्गेट केला. बलात्कारा खातीर म्हज्या कपड्यांक निमित करप सोंपें जालां. सदांच पिडिताच्या कपड्यांक कारणीभूत थारयतात. चर्चा करपा सारखे हेर विशय लेगीत आसता जशे बेरोजगारी, लाखांची जावपी बलात्कारींची प्रकरणां, खून ह्या प्रकरणा विशीं कितें असो रिप्लाय उर्फीन दिला. माच उर्फीच्या ह्या रिप्लाय उपरांत चित्रा वाघ हिणें उर्फी आड मुंबय पुलिशेंत कागाळ करून उर्फीक अटक करपाची मागणी केल्या. एका वटेन नव्या वर्साची धामधूम आसतना दुसऱ्या वटेन मोबायल चोरांनी दर्यादेग वाठारांत धुमाकूळ घाला. फाटल्या 3 दिसां सावन मोबायल चोरप्यांच्या कागाळी वाडपाक लागल्यात. कळंगूट पुलिशेन आयतारा मोबायल चोरपी 13 जाणांक अटक केली. फाटल्या 3 दिसांत शेकड्यांनी फोन चोरयेक गेल्ल्याचो दुबाव आसा. पुलिशेन केल्ले कारवायेंत 15 लाख रुपयांचे 55 मोबायल जप्त केले. दिल्ली, गाझियाबाद आणि मिरुटाक हाय स्पीड ट्रेन सेवा दिवपाच्या हेतान RRTS ही ट्रेन चालीक लावपाची आसा. हे फाटभुंयेर गाझियाबाद हांगा कांय दिसांनूच ट्रायल सुरू जातली अशी माहिती नॅशनल कॅपिटल रिजन ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनान दिल्या. ही सेवा मार्च 2025 मेरेन चालीक लागतली. जाल्यार ट्रेनीच्या हेर यंत्रणे खातीर 25 स्टेशनां उबारपाचें काम सुरू आसून हातूंतली 22 स्टेशनां उत्तर प्रदेशांत आसात.
भाशिणी ही A1 आधारित भास अणकार साधन बेगीनूच व्हडा प्रमाणात सुरू जातली। आमी पयसुल्ल्या वाठारांक जोडपाक सुमार 15 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक करतात, जे अजूनही डिजिटल जोडणीच्या आवाठा भायर आसात, अशी माहिती संचारण इलेक्ट्रॉनिक्स आणि IT मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली। We believe in the philosophy of Antyodaya, which means inclusive growth. Much before the Western world started talking about inclusive growth, we in the country, we in India have, for centuries, we have been, as a society, as a country, we have always believed in caring for all, sharing our whatever we have with everybody in the society, and making sure that the poorest of the poor is also treated equally compared to the people who are having more resources. This is reflected in Prime Minister Modi ji's programs in every sector. We brought a significantly large number of marginalized families into the banking sector by opening 450 million new bank accounts. People who didn't have bank accounts, who were left out of the banking world, who were left out of the new economy, they were all brought into the banking sector, created 135 crore, which is 1.3 billion digital identities, and 800 million people connected by 4G, broadband, telecom service, wireless service. The combination of these three has given a extremely powerful way to include everybody in the digital growth that we see today. We are not stopping here. We are investing close to $15 billion in connecting the far-flung areas, the marginalized sections, the areas which are still out of the ambit of the digital connectivity in the country. We also have a very diverse society, very diverse culture, and to bridge the gap between people who speak one language with the people who speak other languages, we decided to create a AI-based language translation system called Bhashini. It is undergoing very good tests. The system is phenomenal. Anybody who has seen an Indian rupee note would be perplexed to see 18 different languages in which 18 different scripts in which every word is written. That's the diversity of our country. So how to bridge that gap of language? So we have created a technology tool that is getting tested in a very nice way. Since it is an AI tool, it is getting trained. Very soon, in few months, we would be launching it in a large scale. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। आता रोखडेच पळयात आवाज गोयचो हे बुलेटिन। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।